प्राथमीक शाळेची जी भुरगीं आसा तांकां लागून एक क्रीडा महोत्सव साजरो करता आनी ह्या निमित्यान ह्या वर्साचो बाल क्रीडा महोत्सव घेवपाक लागून आयज एक बैठक आपयली आनी ह्या बैठकीन मय मतदारसंघातील 22 प्राथमीक विद्यालयां जी चालू आसा त्या सगळ्या विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाचे अधिकारी आणि शिक्षक तांकां घेवन ही बैठक आयज आपयली. आयज हो महोत्सव फुडें हाडपाचो उद्देश आमच्या मनान जो आसा की आमच्या मय मतदारसंघान जी प्राथमीक विद्यालयां चालू आसा त्या सगळ्या भुरग्यांक एकत्रीत घेवन हो क्रीडा महोत्सव संपन्न करप. आयज ह्याच माध्यमांसून भुरग्यांक खेळा विशयी आवड निर्माण जावपाक जाय, तांकां खेळा विशयी ज्ञान येवपाक जाय म्हणून हो क्रीडा महोत्सव एकत्रीत करून हाडपाचो प्लॅनिंग केल्लो आसा. येदी व्हडल्या मेळटा की म्हाका तेका काळजांतल्यान म्हणजे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की सगळीं स्कुलां भुरग्यांचो स्पोर्ट्स म्हणून घेता. पूण ह्या स्पोर्ट्सान आमकां आमच्या सरान जावं आमचे आतां न्यू डायरेक्टर सांगलें की पेरंट्सूय पेरंट्सांकूय हितूर स्पोर्ट्सान घेवपाची हें आसा. सो पेरंट्सांनी घेतलें जाता म्हणून आमकां खरेंच काळजांतल्यान हांव तेजें देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या आमदाराचें आनी प्लस की आतांच्या आमच्या पेरंट्सां घरानूच आसतात की मेन म्हटल्यार खंयची स्कुलांतली भुरगीं की रांदपाक जेवपाक की भुरग्यांक हाडपाक हेंच प्रकरण. आनी शेनवारा 11 जानेवारीक सरान आमचो हें केलो की पेरंट्सांक सामकी पेरंट्सां आमी एक्सायटेड आहा की केन्ना हो स्पोर्ट्स जातलो आनी आमी स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट करतलीं. सो थँक्यू वेरी मच आमच्या आमदार गोंयच्या